Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. फंडामेंटली गिरीश चोडणकराक आज कितें दिसता की काँग्रेसीक अलायन्साची गरज आसा काय ना? फंडामेंटली गिरीशाक कितें दिसता हें हेजे परस गोंयच्या लोकांक कितें दिसता हें चड गरजेचें. कितें दिसता गोंयच्या लोकांक? गोंयच्या लोकांक दिसता की गेले फावटी आमकां 17 सीट मेळ्ळे आनी एक इंडिपेंडंट 18 तरी आसतना काँग्रेसचो सरकार जालो ना. सो तेन्ना लोकूय कमीच की थोड्यांनी आमचेर आरोप घातले की तुमी सरकार करपाक शकले ना, आमी तुमकां दिल्ली, पूण आमचे कडेन 21 नंबर नाशिल्लो. 21 नंबर जर आशिल्लो जाल्यार आमी 5 मिनटांनी आमचो लिडर डिक्लेअर करपाक शकता. कारण जो सीएम कोण जावपाक शकता, जे तुका बाकीचे जे येवपा आसात त्या ज्या सीएमा मान्य करपाक शकता तेन्नाच आमचो सीएम 17चो व्हॅल्यू हो हें जाता. नाल्यार 17चे परस जे आमकां 4 आमदार जाय आशिल्लो त्या 4 आमदारांचो व्हॅल्यू चड जाता त्या टायमार. सो त्या खातीर आमी सरकार त्या फावटी करपाक शकले. सो ह्या फावटी लोकांक दिसता की काँग्रेसीन पयलीं 21 सीट एश्युअर करचे. जेन्ना काँग्रेस 21 सीट एश्युअर करता तेन्ना तूं कोणा बरोबर अलायन्स कर. फाल्यां ते तुजे बरोबर रावले ना रावले जाल्यार तुका कांय फरक पडपा ना. तुगेलो सरकार जातलो तुजो 5 मिनटांनी मुख्यमंत्री. प्री पोल अलायन्स आसची का नासची? वॉट इज युअर ओपिनियन? सो ही म्हाजी जी भुमिका हांव आयज स्पश्ट सांगपाक सोदना. कारण इलेक्शन चड लागीं पावल्लें आसा आनी आमी आमचे लिडर लोकां कडेन कन्सल्टूय करता, आमच्या लोकल लिडरशिपी कडेन कन्सल्ट करता की जावचें. कांय पक्षांनी तुमकां डेडलायनी सुद्दां दिल्यो. आतां पक्षाचे डेडलायनी कितले आमी हें करप ना करप आमच्या पक्षाचें नेतृत्व तेजेर विचार करता. स्टेटमेंट जे खूप कॉन्ट्रोवर्शियल जालें की इलेक्शनाक 2 म्हयने आसतना आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतलो. सगळे जाण म्हणटात की कित्याक गिरीशाक इतली सारकी लास्ट मिनीट वचून डिक्लेअर करपाक, पयलीं करा डिक्लेअर, पयलींच सांगात हो कॅन्डिडेट म्हणून. वाय इज दॅट? लास्ट टायम खूब पार्टीन अनुभव घेतलो कॅन्डिडेट बेगीन अनावन्स करून. आम आदमी पार्टीन 6 म्हयने पयलीं अनावन्स केले. आम आदमीचे कितले कॅन्डिडेट जिखले, कितले कॅन्डिडेटान डेपोजीट सेव करपाक शकले. सो हो प्रश्न. सो प्रश्न हो ना की कॅन्डिडेट कितले बेगीन डिक्लेअर करता. एकदम लास्ट मिनीट आमी डिक्लेअर करतात जवळ जवळ एक 15-20 दीस आसतना. ते जावपाक जायना. मुख्यमंत्री कोण जातलो हे भोवसंख्येन जे नवीन येयल्ले आमदार ठरयता. हो आमदारांचो तो जो आसा तो एक लिडर आसता, लेजिस्लेटिव्ह विंगाचो लिडर आसता. लेजिस्लेटिव्ह लिडर कोण इलेक्ट करतात? आमचे नवीन जाल्ले आमदार. सो त्या नवीन जे जावपाचे आमदार इलेक्ट जावचेच आसात त्यांचो अधिकार आमी घेवप आनी कोण तरी सीएम कॅन्डिडेट तेंचेर आमी पयलींच थोपप हें न्ही. पूण ह्या फावटी पक्ष एक क्लॅरिटी हें करतले. सो पक्षाक खातीर काम कोणें केलां, लोकां भितर वचून काम कोण करता, पॉलिटिकल सगळे इश्यूज कोण घेता हेची जेन्ना क्लॅरिटी कार्यकर्त्यांकूय आसता, लिडरांकूय आसता आनी लोकांकूय आसता